आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना हालेलुया 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 हालेलुया। वही जेजू तुझो मोग करता, जेजू सदांच तुझो मोग करता आणि त्याच देखून
भावा बहिणी, तुका त्या जेजून ताच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन रचल्लें. न्हय खंयच्याय मनजाती भाशेन ताच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन तो रचता, अति मोगान वाडयता. जेन्ना जेन्ना सुकता हांव, जेन्ना जेन्ना सुखी करता हांव, तेन्ना हर एक वेळार मेटांनी आमच्या जिविताच्या हर एक पावलांनी तो आमकां राखता, पोसता, सांबाळटा, पोसता, मोग करता, बोगसाणें दिता. त्या सुमया मुखार आमी आतां दिंबेर आसा. अपरिमीत नासतात मोग केल्ल्या, कळमीत नासतना आमची जतन केल्ल्या ह्या सुमया मुखार आमी दिंबेर आसा. आनी तो जेजू ह्या साक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा. कित्याक वर तें भाग हें भावा आनी भयणी. त्या जेजू लागीं हो थोडो वेळ हांगासर ह्या पूण शेतांत करसूंचें तें भाग. कितल्योय राटावळ्यो आसल्यो जावंक पुरो, कितली तेन्ना तें वायली, वसाचें की नाका की, वसाचें की नाका की, खंयचे गरजेचे म्हणून निर्धार घेवंक सयत आमच्यान साध्य जालें ना जावंक पुरो, तरी हांव खंडीत सांगता, तूं आनी हांव व्हडा उर्बेन व्हडा सक्तेन हांगासर जमल्या जाल्यार त्या पवित्रत्मेच्या सक्तेन, पवित्रत्मेच्या बळान आमी हांगा आसा. कित्याक सोमयाचो मोग आनीक गुंडायन साकूंक, सोमयाचें उतर आमच्या कानांनी तें वाडा जाय म्हणून. जें कितें उजवाड दिल्लो देवान अख्ख्या दिसा आज काळोख पडटाना ताची स्तुती होगलाप करन हो दीस बुडाशें करी जाय म्हणल्या एकाच उद्देशान. बाबा आनी भयणी, थोडो वेळ 20 या 30 मिनटां हांगासर ताचे संगत आमी करशीत. आनी देखून वरां पळोवची नाका, वेळ पळोवचो नाका, फकत सोमया लागीं, त्या आमच्या जेजू लागीं थोड्यो घडयो मोगाच्यो करसूंक प्रयत्न करया. जें कितें राटाफळ आसा, विरराय आसा, बेजाराय आसा, ना समाधान, ना बोगसाणें, कितेंय राग आसा, हें सगळें ह्या वेळार जेजूच्या पांयां तळा दवरया. जेजू आमचो मोग करता म्हणली खात्री आमची जावं दी. ते देखून एक घडी भर मावून रावया. जेजू लागीं एका इश्टा भाशेन 2 उतरां मोगान उलोवया. वय जेजू, म्हज्या इश्टा, तूं म्हजो मोग करताय आनी हें म्हज्या जिविताच्या मेटांनी म्हाका कळीत जाता. कितले सन्निवेश आसले जिवीत नाका म्हूण बगल्ले, कितली घडीत घडली म्हज्या जिवितांत देवच ना, त्या देवाच्या नांवाक शिनू सारता म्हूण चिंतले सयत. कितले गिपोटी पातयेनेच्या मनशांनीच घात केले त्या दळा. देव ना, बावार्थ ना, मोग ना, बोगसाणें ना म्हणलें चिंताप सयत आठायलां. तरी जेजू कितेंगी तुज्या लागीं ओन हाडटा, कितेंगी हांगा तावन पयस वचोंक सोडिना, कितेंगी सदांच तुजे सांगाता रावया म्हूण बगता. आनी त्या पासत जेजू हांव हांगा आसा. थोडो वेळ 24 वरांत थोडो वेळ करसूंक हांव हांगा आसा. ह्या वेळाचेर तुजी नदर आसूं दी, म्हज्या चिंतनाचेर, म्हज्या मनाचेर, म्हज्या उलोवण्याचेर तुजें बेसांव घाल. पवित्रत्मेच्या सक्तेन म्हाका भर आनी हो थोडो वेळ तुजे संगता करसूंक कृपा आनी उर्बा दी. तर बाबा आनी भयणी, एक घडी भर उबी रावया. देवान आमकां केल्ल्या विचित्र कामांचो उगडास आमी हाडया. स्तुती होगलापाचें हें गीत गायता आसतना, तळयो पेटून आमी गायता आसतना बाबा आनी भयणी उगडास दवरया.
त्या सोम्या खातीर आमी हें गीत गायता. कोणाय मनशा खातीर न्ही, कोणेय केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर न्ही. बगार ह्या मनशान, ह्या मनीसांनी देव जाल्ल्या जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर उक्त्या मनान ओडाथळ्यान स्तुती होगलापाचें गीत आमी सगळीं सांगता गावया. मौनपणी बसया. समर्पणाच्या ह्या वेळार भवानी भयणी हांव उलो दिता. आमकांच आमी त्या सोम्याक समर्पण करूं. दोळे धांपया, हात आमचे उस्क्यार उक्ते दवरया. जेजू आनी हांव इतलेंच आमच्या मतींत, दुसरें कितेंच ना. सगळे ह्या जेजूक आमी भेटोवन दिता. कळीत आसा, विराराई करन बेसराई करना समाधानीन जीवन सकाळीं उठता आसतना कांय बरें जाल्लें ना.
दीस बुडथानाय कितें होगलीक दिवचें तसलें कांय घडलें ना. बघार जर कोणा एका मनशाक बरें केलें, बरीं उतरां उलयलीं, हांव एकल्याच्या तोंडार हांसो परजळ अशें केलें आनी थंयसर आमकां राती न्हिदता आसतना कितें गी भोगता, आज हांवें क्रिस्तांव जावन कितें मनी बरें केलें. कितें कोणचें कितें वायट आसा बाबा आनी भयणी, आमकां कळीत आसा हें सारकें न्हय, हें म्हज्यान न्हय, क्रिस्तांव जावन न्हय. आनी हर एक पडती आमकां आमचें कशें सांगता, एक कितेंय उलयल्ले भशेन आमकां भोगता, अशें हांवें करूंक नजो. आनी हें सगळें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन न्हय गी. आमचो सत्म आमच्या लागीं उलयता न्हय गी, पूण मुखार येतना अशें घडटा की ह्या उतरांक आमचे कानस केप्पे जातात, आमचें काळीज दारून जाता आनी तें उलयलें सामकें आयकना. जें कितें वायट तेंय सवयेक पडटा आनी तें पातक म्हणलें गण्यन सामकें आसना सक्कड करतात. दॅट इज कॉमन, दिस इज लायफ. असली उतरां आमकां आयकूंक मेळटात, पूण खंयच्याय एका घडये हर एकाक आरंभ आनी अंत आसा म्हणल्या भशेन दुखता, बेजार जाता. अशें करुणूचो जाल्लें कोन्ना म्हूण सुरसुरे भोगतात. तर जें कितें भावां आनी भयणी देवान आमकां सलिसाय दिल्या आसूं वो ना, आमकां कळीत आसा. तर आज जेजू म्हणटा, तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव, हांवें तुका रचलां, हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजी. जशें बागीवन सिसील आपणाकच जेजूक समर्पीत करता लग्ना दिसा सयत, आनी ती म्हणटा पळया तिचें धैर्य, जर तर तूं म्हजी कूड वापरताय, जेजू तुका शिक्षा दितलो. जर म्हजें निस्काळपण तूं सांबाळूंक म्हाका सोडिनाय, आडताय जाल्यार म्हजो जेजू, म्हजो मोग करचो तो जेजू तुका शिक्षा दितलो. पूण जर तर तूं म्हजें निस्कळपण सांबाळूंक म्हाका आदार दिताय जाल्यार खंडीत जावन म्हजो जेजू तुका बेसावांनी भरतलो, मोग करतलो तुजो. आनी ही बागीवन सिसील आज आमकां प्रेरण बाबा आनी भयणी, जिंकय वायट आसा, जें कितें आमकां कळीत आसा हांवें अशें करून नजो ह्या वेळार जेजूच्या पांयांतळा दवरया. कोणाय खातीर न्हय, बघार तुमचेच खातीर. तुमकां जीव दिला त्या जेजू खातीर, आज मोसर सांबाळला त्या सोम्या खातीर सगळें समर्पीत करा. खंडीत जावन जेजू तुमचो मोग करतलो, बरें करतलो. संवसारी होगली काय मेळचें ना, संवसारी बरेंपण मेळचें ना, संवसारी मान मेळचें ना, तरी सर्गींच्या दारवट्यार बाबा आनी भयणी एक दीस तुमकां मोगाचो उक्तो स्वागत येवकार मेळटलो. हें उगडासान दवरया, आमकांच आमी सोम्याक समर्पिया.
Gesù, Gesù, Gesù. 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 सगळे मेळे बाबा आणि बहिणी एकच नाव जेजूचे नाव पुसून काढून दे. सगळे दारून काढीस आमचे, आमचो राग, आमची निराशा, आमची बेजाराई, आमचे नासमाधान जायत्या जना विशांत उलोवचे ते नाका जाल्लें उलोवं न्हय. कितें कोणाचें नांव आमी पाड केलां जाल्यार, कोणाय कितें मेसेज करून तांच्या जिवितांत निराशा आमी हाडयल्या जाल्यार, बरें न्हय तें आमी उलयल्या जाल्यार, वायट कितें आमी आनी एकल्याक केलां जाल्यार, सोरलां जाल्यार, जें कितें आनी एकल्याचें तें हांवें कशें मनी म्हजें केलां जाल्यार, बाबा आनी बहिणी म्हज्याच घरा म्हज्याच कुटुंबाच्या हांवें नासमाधान हाडयलां जाल्यार, बरें करूंक अवकाश आसलो जाल्यारय म्हज्या स्वार्थ वरवीं हांवें करूं ना जाल्यार सगळें जेजूच्या नांवान पुसून वचून दी म्हण मागया. नितळ कर सोम्या म्हण मागया. तेंच जेजूचें नांव परत आनी परत उसारतना बाबा आनी बहिणी नितळ जावया, निर्मळ जावया, आमकांच आमी शुद्ध करूंक प्रयत्न करया. Gesù, 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 Gesù. सगळे आमी Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. नितळ कर सोम्या, आमचे मन नितळ कर सोम्या. जे कितें आमी चिंताव तें सगळें तुज्या सक्तेन भरलेलें जावं. विविध रितीच्या चिंतनांनी आमी कश्टून आसाव सोम्या. बरें जावंक जाय, बरें उलोवंक जाय, बरें चिंतूंक जाय, तरी सोम्या खंयगी सोडतेत ना. कितेंगी दोस्ता थंयच जिवीत मागणें करतना, थोडो वेळ निचेव करता आसतना सगळें बरें, उपरांत त्याच मेळ्यांत लोळता. सोम्या म्हजें मौन नितळ कर, म्हजी चिंतना नितळ कर, आनी अशें केल्ल्यान न्हय मात्र म्हाका म्हज्या कुटुंबांत संतोष परजळटलो म्हूण म्हाका कळीत आसा. त्या देखून सोम्या म्हजें मौन तुज्या हातीन समर्पिता, म्हजें काळीज तुज्या हातीन दिता. आनी एकल्याचे कश्ट हांवें समजूंक, आनी एकल्याची बेसराई म्हाका दिसोंक, आनी एकल्याक एक उतर बरें उलयलेंत म्हाकाय बरें जाता म्हणलें समजून घेवंक म्हजें काळीज उक्तें कर सोम्या. ह्या वेळार म्हजें काळीज तुका भेटयता, म्हजी कुडीचें हर एक विश्व तुज्या हातीन दिता. नितळ कर सोम्या, निर्मळ कर सोम्या, म्हाका तुज्या मोगान बरें. Muji pasod meloy ko, muzo borogolito, sedang smakaraktai to, chorus muzo sumito. Muji pasod meloy ko, muzo borogolito, sedang smakaraktai to,
जेसू 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 Jesus 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 Konak din bigalung zatat ani din biar morche ek 5 tahun 7 minit ana dharu beraunche Bova molik gadihi bhavani maini Sakramenta mukharam khan sami समर्पित केलानी या वेळार जिंगीत है दोस्ता पिदा सांपुरो तै हांगा दूख आमच्या कुडींत जायते रितीन आमी कश्टोन आसा मानसीक रितीन शारिरीक रितीन आत्मीक रितीन आमी कश्टोन आसा आमकां कळीत आसा आनी जेजू गुण करूंक शकता जेजू आमकां बरें करूंक शकता फकत एकच सवाल बावाडता सागी आनी एकल्या गुण केल्लें पळयता आमी कितें आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा टीव्हीर पळयता युट्यूबार पळयता साहित्य आराधन करता केल्लें पळयता कितें बरें जाता और तो संतोष जाता जेजूक मेळोंक की हजारांनी लोक आयिल्लो खंय खंय तावन लोक जेजूक मेळोंक आयिल्लो आनी हर एकल्याक म्हणल्या भाशेन कितें ना कितें उणेपण आसलें जायत्या जणांक पिडा आसली कश्ट नासलो तो लोक पण बाबा आनी भयणी कितले जण गुण जाले जे कोण पयले मेटकान जेजू लागीं येता हो सोमी हो मागलेलो हो जावन आसा क्रिस्त हाचे कडेन गेल्यार म्हाका बरेंपण मेळटा आनी असल्या बावाडटान ताचे लागीं येतात सोम्या म्हाका बरें कर सोम्या म्हाका गुण कर सोम्या म्हाका दीस दी सोम्या म्हजी तूं हुशार ना म्हजी सासू मांयक बरें कर उक्त्यान जेजू लागीं सांगतात जें कितें जाय तांकां तें लज ना इतलो लोक आसा गुण जाता की जाय ना गे म्हणलो दुबाव ना पूण धैर्यान जेजू मुखार येतात जेजू कितें सवाल करिना कितें पता केलें कितें जालें एकच विचारता तुका बावाडटा सागी हजारो लोकां मुखार तूं हांगा म्हज्या मुखार आयली आई तुका बावाडटा सागी हांवें तुका गुण करूंक जाता म्हणून इतलेंच बाबा आनी भयणी हें सवाल अजुनी जेजू म्हाका आनी तुका विचारता अजुनी कश्टोन आसाय बाबा भयणी अजुनी त्याच दुखीन आसाय बावाडटा सागी तुका हांव गुण करता म्हणून बावाडटान ताचे लागीं मागया बाबा आनी भयणी गुण कर सोमया म्हूण भक्तीपणी आतां आमी ताका सांगया
उक्त्या मनान जेजू लागीं मागया. सांगया जेजू हांवें बदलावन म्हज्या जिवितान हाडी जाय जाल्यार हांव तयार आसा, आयतो आसा. म्हाका एकच जाय तूं आयलोय जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितान रासवडकी तूं चलयताय आनी सगळें रायाळ जातलें. तुजे संगता जियोंक आनी तुजे संगी रावोंक, तुजे संगता जिवंक त्या जाकेउसा भाशेन. तर भावा आनी भयणी, भक्तीपणी हात आमचे जोडया, गुणकर सोमया मन भक्तीपणी मागया. Jesu maka apo वय सोमया अमोलिकतारतान maka tu tela. हांगासर जमलेल्या हर एकल्यांक आपड सोमया. Jesu maka गुण कर. सगळ्या थाव निवार. सगळी पीडा शिडा मोची तू निवार. बाबा तांदूळ मारता त्या सगळ्यांक तूं आपड सोमया. तुझ्या पवित्र रक्तान पवित्र तेलान थांखान तूं नेठय सोमया. सगळ्यांक सगळी पीडा शिडा मोची तू निवार. उक्त्यान जेजू लागीं बोलो बाबा आनी तुका बाबाताना पडलीस कष्टाल्या तुवें बोरे केले. बाबातान हांव तुका सोम्या सापडटा, पांया तळा तुज्या सोडटा. तुझ्या सोमया सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांदी. हर एकल्यांक आयक सोमया. दुनिया जेजू आज्ञा गुमान तूं दी. सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी. दुनिया जेजू आज्ञा गुमान तूं दी. गुरबेची जिणी म्हज्या सोमिया सदांच वांगडून दी. गुरबेची जियेन म्हज्या सोमया सदांच वाडोवन दी. म्हाका आपो सर्वांक अमोलिकत्या रक्तान म्हाका तूं तेरा. सर्व कश्टांतलो गुण कर जेजू म्हाका गुण कर. सगळी पीडा शिडा मोची तू निवार. सगळी पीडा शिडा मोची तू निवार. सगळी पीडा शिडा मोची तू निवार. Obrigado, tuka sumian Jesu. Obrigado, tuka sumian Jesu. Hoglap tuka sumian Jesu. Tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Mahiman tuka sumian Jesu. महिमा तुका सुमिया Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. वंदन तुका सुमिया Jesu. Jai jai tuka sumian Jesu. जय तुका सुमिया Jesu. Argan tuka sumian Jesu. Argan तुका सुमिया Jesu. Hallelujah. 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 सगळी आम्ही हालेलुया वडाथळ्यान हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आमच्या सक्तेन, सगळे आमच्या बळान, सगळे आमच्या मनान त्या स्तुतीक देवाक आमच्या स्तुती होगलाप करया बाबा आनी बहिणी. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. जय जय तुका सुमिया जेजू वाक्यनी तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 देवानी ये पवित्र आत्म्या ह्या वेळा हांगास जमलेल्या हर एका बाबा बहिणीचेर आम्हा हर एकले हांगास जमले तुझ्या भक्तीकांक बेसावानी बरमन मागता तुझ्या पवित्र केला नामका मागमन मागता पवित्र आत्म्या देवानी सुमिया जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान हांगास जमल्या हर एकल्यांक तू नेटे आमच्या शिरशिरांनी पवित्र गत वाढून दी आमच्या शिरशिरांनी तुझी सकत वाढून दी सुमिया हालेलुया 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 सर वाईटांतले दुश्मनांतले सर्व कोटे सत्यांतले वाईट चिंतनांतले तू आमकां निवार सुमिया हे वेळा निवार कितें कोटे आसा ते नितळ कर निर्मळ कर पुसून काड वॉश अस लॉर्ड ब्लेस अस लॉर्ड हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Come Holy Spirit, fill us with your love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमचे काळीज नितळ कर, आमचे मन नितळ कर, आमची कूड नितळ कर, आमची चिंतना नितळ कर सुमिया हे बडा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुझ्या मोगान बर, तुझ्या सक्तीन बर, तुझ्या नावान आमकां सदांच बर सुमिया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. संपवच्या पहिल्या बाबा आणि बाई पवित्रत्म्या गीत गावया पवित्रत्म्याच्या सक्तीन आम्ही संपवूया तुझी विद्युची उदार ससना घोलची स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमचे मोने तुझी सक्ती दाम राख तू आमची सवे सगळी आम्ही स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमचे मोने तुका आमचे मोने तुझ्या सक्तीन आमकां बर तुझी सक्ती आमकां बर राव तू आमची सवय तुझी विद्युची उदार ससनाक वाळची दुस्वंदारांनी मुद्देणार सगळ्यांच तू सलग You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your love. Live inside of me. Work inside of me. Live inside of me.
आशीर्वाद घेवच्या पयले भावा आनी भयणी परत एक पोटी कुटुंबाच्या सर्व सांग्यांचो वगडास हाडया. घराकून वावर करनासा तांचे पसत मागया. कुटुंब बरें चला जय, बायल या घोव बऱ्यान आसा जय, भुरग्यांनी बरें शिका जय म्हणून जायतो सॅक्रिफायस करन पर गांवांत बायल्या गांवांत थंय हांगा कळमीत नासतना वावर करनासात. कुटुंबाची दादोसकाय, कुटुंबाचें सगळें कितें जिवितांत बरें मेळा जय तें सॅक्रिफायस करन पर गांवांत एक सुरें जिवीत जियोन आमच्या तोंडार हांसो पजळाशें, आमी बरें वस्तूर नेसाशें, आमकां बरें बरें गिफ्ट मेळाशें करता त्या आमच्या भावा भयणीच्या सॅक्रिफायसा पासत मागया. तांणी फोन करता आसतना आमी 2 उतरां मोगान उलोवंक, तांचे संगात थोडो वेळ करसूंक, देव आमचें काळीज मन नितळ करून दी म्हूण मागया. प्रत्येक रितीन घरा वावर करतात त्या सर्व स्त्रियां पासत मागया. दीस रात घरचें काम सदां नितीन करतात. कांय बुरासां ना, कांय बेजाराय ना, कांय आशा ना. कितें उरतो सॅक्रिफायस तो भुरग्यां खातीर, घोवा खातीर त्या स्त्रियां पासत मागया. घरांत उतरप्रायेची आसा जाल्यार तांचे पासत मागया. जायतो सॅक्रिफायस ताणें तांच्या जिवितांत केला. कुटुंबा खातीर ती वावुरल्यांत संपूर आमचे तितली जानवाय तांचे डें ना म्हूण आमी चिंताव तरी जिवितांचें जरयलां. ती वाट जरयल्या आमच्या जिविताची वाट बऱ्या भशेन चलजी जाल्यार तांचो हात भरपूर रितीन आमकां दिसून येता. तर ह्या उतर प्रायर्ती आसतना 2 सुसणिकायची उतरां आमी तांचे कडेन उलोवंक की देव आमकां नितळ मौन काळीज दिवन दी म्हूण मागया. कुटुंबांत आसा तरणाट्यां पासत मागया. विविध टेन्शनाक ती पडून आसात. निर्धार घेवचे सन्निवेश येता आसतना जायतें कन्फ्युजन तांचे थंय. कितेंगी डिप्रेशनात चिंतपा आसा जावं पुरो तांचे थंय. चिंतलें घडिल्लें जातेत ना, या चिंतलें या अपेक्षिल्लें जातेत ना जावं पुरो तांचे पासत मागया. भुरगीं शिकून आसा त्या भुरग्यां पासत मागया. चंचल मनोभावान ती बरल्यान जाल्यार तांचे पासत मागया. जिंकून विविध गरजे खातीर मागून आसात, भुरग्याच्या देण्या खातीर, ह्या बऱ्या सैरिके पासत, बऱ्या कामा पासत, निर्गतिका पासत मागया. जीं भुरगीं आजुनी इस्कोलाक वचोंक थांक ना तांकां तांचे पासत मागया. जीं कुटुंबां दुर्बळ कांय कश्टून आसात, एक दिसाचें जेवण सही तांकां मेळटेत ना तांचे पासत मागया. ह्या दिसांनी जायतीं कार्यांक कुटुंबांनी चलोवन आसात, तीं कार्यां सगळीं बऱ्या भशेन जावं दी. देवाचे आशिर्वाद आमच्या कार्यांनी आसूं दी म्हूण प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मागया. विविध संकश्टांनी सांपडल्यान त्या भावा भयणी पासत मागया. समाजे पासत मागया, पुवे सभे पासत मागया. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमकां समय आयती करया. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ
सदांच आमचे थंय आमी मोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना तकली बागोवया तुमी असो आशिर्वाद घेवंक येथीं जावया. सर्व उभी राहूया. थाली पटून सुम्याक आमी अर्घां दिवया. स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येशू देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येशू देवा ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ Mogal puta sobe Aunkan mori आशीर्वादी वामका बगीन कुर्साची करवेन निवारक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.